6वो भाग गोयांत फ्रांसिस्क शावेराचो मिसावाचो वावर. सगळ्यांक नमस्कार. आमच्या आदल्या भागांनी आमी सान फ्रांसिस्क शावेर गोयांत येवपाचो आनी क्रिस्तांव धर्म शिपडावपाचो सुरवातेच्या यत्नाचेर लक्ष घातले. आयज आमी शावेराच्या जिविताच्या एका मुखेल घोडिताचेर खोलायेन लक्ष घालता. गोयांत ताणें केल्लो मिसावाचो वावर आनी इस्कॉलां हॉस्पिटलां स्थापन करून थळाव्या लोकांचेर ताच्या ह्या वावराचो परिणाम. गोंयांत शावेराच्या मिसावाचो वावर. भारताचे ओस्तून दर्यादेगेर आशिल्लें गोंय ही पोर्तुगेजांची वसणूक सान फ्रांसिस्क शावेराच्या मिसावाच्या वावराक म्हत्वाची केंद्रबिंदू जाली. ह्या वाठारांत ताणें केल्लो वावर नवसोरणी हाडटलो आनी थळाव्या लोकांचेर व्हडा संख्येन परिणाम सोडलो. गोंयांत शावेराचें मुखेल काम म्हणल्यार क्रिस्ती बावाट लोकां मदीं शिपडावपाक. ताणें सुरवातेचो प्रचार करपाक आनी थळाव्या लोकांक क्रिस्तांव धर्माची शिकवण आनी मुल्यांची वळख करून दिवपाक स्वताक ओंपलो. शावेर थळाव्या समाजा कडेन व्हड प्रमाणांत संवाद सादतालो. तांच्यो चालीरिती, परंपरा आनी समजुती पद्दत समजून घेतालो. क्रिस्तांव संदेश आनी गोंयांतल्या लोकांच्या संस्कृतीक कापडां मदलो फरक बरोवपाचो हेतू दवरून ताणें संबोवन उबारले. थळाव्या लोकांचेर परिणाम. शावेराच्या मिसावाच्या वावराचो थळाव्या लोकांचेर व्हड परिणाम जालो. ताची शिकवण जायत्या जाणांच्या मनांत रिगली आनी ताका लागून धर्मांतोर आनी गोंयांत क्रिस्तांव धर्माची स्थापणूक जाली. ताच्या वावराचो परिणाम धर्मा भायर पातळ्ळो आनी ताचो परिणाम ह्या वाठारांतल्या समाजीक आनी संस्कृतीक गतीचेर जालो. इस्कॉलां स्थापन करप. शिक्षणाचें म्हत्व जाणून घेवन इस्कॉलां स्थापन करपाचो म्हत्वाचो वांटो घेतलो. ह्या शिक्षणीक संस्थांनी धर्मीक शिकवणूच न्हय तर मुळावें शिक्षण दिवंक थळाव्या लोकां मदीं साक्षरता आनी गिन्यानाची वाड जाली. हॉस्पिटलांची स्थापणूक. लोकां विशीं शावेराची करुणा तांच्या शारिरीक बळेपणा मेरेन पावली. ताणें हॉस्पिटलां आनी वैजकी सुविधा स्थापन केल्यो. ताका लागून दुयेंत आनी दुखी लोकांक भलायकी, सेवा आनी मजत मेळटाली. ह्या उपक्रमाचो हेतू थळाव्या लोकांच्या भलायकेच्यो गरजो भागोवपाचो आशिल्लो. ताचो धर्मीक संबंद खंयचोय आसूं. गोंयांतल्या शावेराच्या मिसावाच्या वावराचें दायज आनी परिणाम खोलायेन तिगून उरलो. ताच्या ह्या यत्नांक लागून आयज लेगीत गोंयांत फुलत आशिल्ल्या क्रिस्तांव आजेरीची ताणेंच बुनयाद घाली. ताणें स्थापन केल्ली इस्कॉलां आनी हॉस्पिटलां तिगपी संस्था जावन ह्या प्रदेशाच्या शिक्षण आनी भलायकी क्षेत्रांत योगदान दिलें. शावेराचो वारसो गोंयांत प्रचलीत उरला. ताका लागून सांस्कृतीक, शिक्षणीक, भलायकी जतनाय घेवपाच्या मोळाक आकार मेळटा. ताच्या मिसावाच्या वावराचो प्रभाव ह्या वाठारांत तिगून उरपी मुल्यां आनी संस्थांनी जाणवता. गोंयांतल्या मिसावाच्या वावराक फकत क्रिस्तांव धर्माची प्रसार करपाक न्हय पूण थळाव्या तिगपी परिणाम जाल्लीक शिक्षणीक आनी भलायकी वेवस्था स्थापन करपाक व्हडलीशी वावरां पडली. ताच्या यत्नांक लागून प्रदेशांतल्या लोकांची उदरगत आनी बरेपणा खातीर म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. ह्या भागा खातीर म्हज्या वांगडा आयलोल्या पासत तुमचे उपकार. येवपी भागांनी आमी शावेराच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांतल्या मिसावांचेर, यत्नांचेर आनी ताणें सेवा दिल्ल्या समाजाक ताणें दिल्लें म्हत्वाचें योगदान आनीक सोदून काडटले. 7व्या भागाक पळयत रावात, जंय आमी शावेराचो मिसावाचो वावर दक्षिण भारतांत कसो पसरलो आनी ह्या वाठारांत ताका कसल्या आव्हानांक फुडो करूंक पडलें हाचेर खोलायेन लक्ष घालतले. देव बरें करूं.